यूथ ऑफ GSB विवजांक नमस्कार. तुम पुरे जनाके नवरात्रीच्या शुभाशयो. आम्ही आजी खैयोन पोलँच म्हळ्यार VT रोड बालकवृंदा विटोप देवस्थान रस्ते मंगळूर हाज्या 25 वर्साच्या शारदा महोत्सवा संभ्रम म्हळ्यार रजत महोत्सव या वर्ष हांगा तुमी मुगेल मागशी पळयतसाची एक सानी शारदा अलंकार जत्तस या वर्ष मस्त पुरे कार्यक्रम या रजत महोत्सवा संभ्रमा प्रयुक्त दवरलेलो आसा. त्या कसं पुरे या वर्ष कार्यक्रम चलचे आसा आणि तशीच तुम्ही लाईव्ह कव्हरेजार पळयलेलं आसा. देवाक स्वर्णवीणे तशीच रुप्या नविलू तशी रुप्याच्या प्रभावळी वय या रजत महोत्सवा संदर्भेरी एक समर्पण जावचें आसा. त्या पुरे खंयचे दिवस जाता आणि हे कंप्लीट 6 दिवसाचे एक कार्यक्रम आसता. कसं पुरे विंगड कार्यक्रम आसता म्हणून सांगून ह्या आईच्या एपिसोडांत आमी कोण घेवया. ताजे पशी पुढे हांगा अलंकार जत्ता अशा एक स्वल्प विज्युअल्स पळोवन वापस येवया. वीणाधारिणी वीणाधारिणी माता सरस्वती आदिशक्ति महामाये शरणु शरणु ताये सुरलोकद वरदे शारदे 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 माते श्रीमाते ममतेया मळे गरिये माते श्रीमाते ममतेया मळे गरिये. VT रोड बालकवृंदाच्या रजत महोत्सवा संभ्रमाच्या कार्यक्रम तुम्ही पळयतच आत्ता मेगेलो टू समितीच्या राजेश पडियार तशीची श्रीनिवास कुडवा हांनी आसाची हांगे लागीं ह्या वर्साच्या कार्यक्रमा बग्गे माहिती घेवया आमी. शिनणा ह्या वर्ष 25 वर्ष रजत महोत्सवा संभ्रम सुरे वर्ष सूर जालेला के आत्ताके कसं डिफरन्स पळयतस आणि रजत महोत्सवा पळयला एक कितले एक खुश आसा. सुरे वर्ष कशी म्हळ्यारी एक 4-5 जण चेडू आम्ही मस्त सन्न आशिल्लेची फुडें कलेक्शना वच्ची कशी म्हळ्यारी आमगेल्या बुक्कांनी ना आतां म्हणके कळवा पेपरान स्टिप बायंडांनी कोरनु तांतू पेन्नान 4 आणे 8 आणे 5 रुपयांनी म्हणून बरोवन कलेक्शन केला दिसस ताका पस बुक्काक कट्टू घालनु ते कोणाकय गोतना म्हळ्यार एक 7-8 मेंबर मात्र आनी प्रभावळी रट्ट्या प्रभावळी ताका LED लायटांनी आशिल्ले मागीर प्लायवुडा प्रभावळ्यांनी कोर सुरू केल्ले कळवा रट्ट्या किरीट तशी करता देवीले सानिध्य तिणे चळसून घेतले. आमच्यान काम मात्र करायला आम्ही कसं नाही करची नाही तिणे करून घेवचे. तशी बंगरा किरीटार पावले रुपया प्रभावळी पावली 8 वर्साक 2 वर्स बंगरा किरीट करायले तशी तिका सानिध्य चढतस आम्ही कसं नाही करची नाही. तशी आता ह्या पण वापस रुपया प्रभावळी फुडली मोडोन ह्या पण नऊ प्रभावळी बंगरा वीणे फुडली रुपया वीणे आशिल्ली ह्या पण बंगरा वीणे त्या प्रमाण हें करून चंद्री तीर कसं की तीन तिगेल करून घेतस आम्ही कसं नाही करची नाही. आता चेडू बाय मेंबर्स चढल्या ती देवा तिगेल दयान चंद्री तीर जातस प्रोग्रामांनी तशी ह्या वर्स 25 वर्स मस्त खुशी जातस. फुडली पुरा उडुगास येता कष्ट पाविले देवीन आमकां कष्ट दाखयला तशी सुखय दिला तशी आम्ही बरें जाल्ल्यान ती देवील खातीर काम केला चेडू कोणाय कसं नाही ना म्हणना चंद्री तीरी ग्रो जातस. तशेंच ह्या वर्ष रजत महोत्सवा संभ्रमाक डेली एक विंगड कार्यक्रम आसा. कसं पुरे कार्यक्रम घालून घेतला ह्या वर्ष. ह्या वर्ष म्हळ्यार कालचे दिवस म्हळ्यार 17 तारीखेक कालचे दिवस एक रुपया प्रभावळी मागीर बांगरा वीणा मागीर रुपयाचे नविलो एक आभरण ज्वेलर्स तांणी एक करून दिल्ल्याचे आमकां ते कालचे दिवस तांगे ताजे मेरवणीक काडल्या. आयच्या दिवसाक 18 तारीख म्हळ्यार आयचे दिवस म्हळ्यार श्री देवीला एक मूर्ती आमगेल्या प्रतिष्ठा स्थळा व्हरता आसाचे आमी. मागीर पायचे दिवस 19 सकाळी गणहोम जत्ताची आमगेल्या देवीला प्रतिष्ठापना दनपार पूजा संजे दुर्गा नमस्कारू मागीर राती पूजा तशीच 20 तारीखेक सकाळी 8:30 गंटेक आमगेले चंडिका हवन प्रारंभ जाता. 1:15 गंटेक
पूर्णाहुती मागीर देवीला महापूजा मागीर सार्वजनिक अन्नसंतर्पण जाता मागीर रात्री काली पूजा 21 तारखेक आमगेल्या विशेष दीपालंकार सेवा आसा मागीर रात्री रंगपूजे आसा ते मागीर 25 वर्सां खातीर सुमंगली तांकां एक आमी सामुहीक कुंकुमार्चने म्हणून आयोजन केलां तवे संजे 5:30 तुकून 7 गंटे थंय जाता आसा मागीर आमगेल्या विशेष रंगपूजे आसा ताजे नंतर आमगेल्या देवीला विसर्जना पूजा लास्ट कसं म्हणल्यार 23 तारखेक श्रीदेवीला एक चंदाय पळोवची दिवस चंदाय पळोवची म्हळ्यार तिका कितलं पळयल्यार तितलं पावना ती एक दीस आमी पळय जाल्यार वर्स पुर्ती तिगेले उडगास 100 इव्हेंटार येता ताजे एक 23 दिवस आमगेल्या देवीला संजे 6:30 गंटेक ती पूर्ण अलंकार जावन भायर येता रात्री 8:30 गंटेक तिगेल्या शोभा यात्रा कशी म्हळ्यार आमगेल्या प्रतिष्ठा स्थळ तुकून सीरा महामाई देवस्थान जावन आमी गद्देकेरी जावन आमगेल्या डोंगरकेरी देवस्थान जावन न्यू चित्र टॉकीज बसवनगुडी लोअर कार्डशीट जावन आमगेल्या रथबीज येता जावन महामाई केऱ्यान तो तिका जल विसर्जन करता आसाची त्या पुरा कार्यक्रमाक पुरा समाज बांधव मागीर सार्वजनिक येवका म्हणून आमी निमगून घेताची मस्त माहिती शेअर केलेलं असतं मी आमगेला विवर जावटू तशीच ह्या 25 वर्सां संभ्रमांतू त्यांनी भाग घेताच म्हणून हांव लेखतास इतलो वेळ आमगेलो टुलेल खातीर मस्त धन्यवाद. ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥೆ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂಚ ದೇಹಿಮೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೇವರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಮಹಾಮಾಯಾ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ದೇವರದು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನವೀನಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತಹ ವಿ.ಟಿ. ರೋಡ್ ಬಾಲಕವೃಂದ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತದಿಂದ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮಗೆ ಒಂದು ಇದರ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯಲಗಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇರಲಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇರಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆಯವರದು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಎಣಿಸಿದಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಾಗೆ ಮನೆ ದೇವರ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆ ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಆ ಮಹಾದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ವಿ.ಟಿ. ರೋಡ್ ಬಾಲಕವೃಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ವೈದಿಕರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
महोत्सव सुरवंदिनी का हे श्रेष्ठ भाग्य सर्व बालक वृंदा का, हे श्रेष्ठ भाग्य सर्व बालक वृंदा का। सरस्वती रूपारे भक्त जनाले कन्यारे रक्षण करता ती मोगारी स्कंदा मातेले रूपारी। दश दिक्कांतु ऐले संभ्रमो मनमोहिनी गत वैभव। दश दिक्कांतु ऐले संभ्रमो मनमोहिनी गत वैभव। सार्थक हे जीवना गेवनूति गेले दर्शना। सार्थक हे जीवना घेऊनोती गेले दर्शना। हे सुरवंदिनी शारदा हंसवाहिनी शारदा पद्माक्षी वरप्रदा श्री शारदा पद्माक्षी वरप्रदा श्री शारदा।
प्रतिष्ठिता ती आदिमाया महापातकनाशिनी ती महाश्रया दीपालंकारिणी ती नयन मनोहरी दुरित निवारिणी हे वीणाधारिणी दुरित निवारिणी हे वीणाधारिणी दुर्गा नमस्कार पूजिता महालक्ष्मी रूपी कुङ्कुमार्चिता हे सुरवन्दिनी शारदा हंसवाहिनी इतले वेळताय तुम्ही प्रॉसेशनाच्या विज्युअल्स पळयलं असं ह्या रजत महोत्सवा संदर्भेरी तुम्ही वय खंडित कुटुंब समेत अंतु भितरी भाग घेवका आणि मुखारी 5 दिवस ह्या कार्यक्रम निरंतर चलता असता मस्त विंगड विंगड कार्यक्रमा ಬಗ್ಗೆ तुमगेलागी माहिती शेअर केलेलं समितीच्यान खंडित तुम्ही वय ह्या कार्यक्रमात भाग घेता म्हणलेक तसं इतलं वेळू या व्हिडिओ पळयलकतीर मस्त धन्यवाद.